विरेश टीसीपी डिपार्टमेंटाक गेल्लो शुक्राराक. थंय वचून एक रात थंय रावलो. शेनवाराक ताका ओडून भायर काडलो पोलिसांनी बळजबरीपणान. आनी थंय येतकच ताणें एक सांगलें आपूण आमरण उपोशणाक वतलो म्हणून. हें जेन्ना जावन तो आझाद मैदानाचेर गेलो, शेनवाराक हांव आनी आमचे बाकीचे सगळे थंय वचून विरेशाक मेळ्ळो आनी विरेशाक सांगलें आमच्या अध्यक्षा कडच्यान एक आसा आनी पार्टीच्या कडेन तुका पूर्ण पाठिंबो आसा. जें कितें तूं करता गोंयचे खातीर ताजे तुज्या बरोबर आमी आसात. ताजे नंतर आयताराक आमचे अध्यक्ष थंय वचून अध्यक्षांनी पाठिंबो दिलो, आपले वेळ काडून थंय वचून पाठिंबो दिलो आनी ताका सांगलें आमी तुजे बरोबर आसात आनी बायटय दिलो. ताजे नंतर सगळ्या पार्टींक ताणें उलो मारलो काल. सगळ्या जितले ओपोजिशन पार्टी आसा तांच्यांनी येवचें, गोंयकार म्हूण येवचे, विरेशा खातीर येवचें असो एक भावनीक साद घातलो. आमी सगळे थंय गेले. थंय वतकच तांच्यांनी आमच्या अध्यक्षाक माचयेर वयर आपयलो. माचयेर वयर येवन आमी थंय उबे आसले. अचानक तांच्यांनी निर्णय घेतलो. निर्णय कितें घेतलो तर सगळ्यांनी आतां विश्वजीत राणेच्या प्रायवेट बंगल्यार आमी वचपाचें आनी थंय आमी उपोशण करपाचें किंवा घोशणा करची म्हणून. हें सांगतना आमकां कोणाकच खबर नासलें. आमी सकयल आयले आनी आमच्या अध्यक्षान आपलो आनी पार्टीचो स्टँड क्लियर केलो आनी सांगलें तुमी खंयचोय निर्णय घेतले ताचे बरोबर आमी ना. तुमी आमकां आझाद मैदानाचेर आपयल्ले आनी आमी आझाद मैदानार हांगा डिसिजन घेवपा खातीर आयिल्ले, कितें तरी पावल मारपा खातीर आयिल्ले. विरेशाक जें उपोशण करता तें थांबोवपा खातीर खंय तरी आमचें एक पावल मारपा खातीर आमी सगळे थंय आयिल्ले. अचानक हो निर्णय आमकां मान्य ना म्हणून आमी थंयसान आमी आयले. आमचें म्हणणें आसलें कितें पक्षाचें आनी अध्यक्षाचें, खरें म्हळ्यार आमी मुख्यमंत्र्याच्या बंगल्यार वचपाक जाय. मुख्यमंत्र्याच्या बंगल्यार वचून आमी मुख्यमंत्र्याक मेमोरंडम दिवपाक जाय, निवेदन दिवपाक जाय आनी सांगपाक जाय तात्काळ टीसीपीचे जे 39 आहा तें बंद दवर आनी असेंब्ली भितर तातूंत डिस्कशन जावन जो ड्राफ्ट घातला, बील घातला ताजेर डिस्कशन जावन दी म्हणून. आनी जो कोण पीआय आसा ताणें हो ताका ओडून भायर हाडला त्या पीआयचेर एक्शन जावपाक जाय.